जेजू बाळकातय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलातावन आमी एक संदेश घेवयेत आनी प्रस्तावनांत हांवें सांगिल्लें बरी तो संदेश जावन आसा तिरासण्याचें मागणें तिरास्कार जायना. हाका दृश्टांत वा रुजवात हांवें पयशेली दृश्टांत रुजवात साक्ष हांवें दी जाय म्हणना. हांगासर येवच्या अरियेका भक्तिकांचें दृश्टांत आमी दिवयेत. तिरासानेन जायतो लोक हांगासर मागूंक येता आनी तांकां अरियेकल्यांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. कित्याक एका दिसा येवन चलचें न्ही बगार कळनासतना ह्या पवित्र जाग्याक येवन मागून जायत्या भक्तिकांनी जायतें बरेंपण जोडलां आनी साक्ष जावन आसा. तुमी सर्व तिरासनाचें मागणें केदेंच तिरास्कार जायना. पयलींच्या काळार आमी जाणां पिडा पातकांची शिक्षा म्हूण लोक जाणा आसलो. खंयचीय पिडा आमकां येत तर त्या वेळार थोड्या पिडेक वोकात नातलें, पूण पिडा सर आमच्या पातकांची शिक्षा म्हूण लोक मानून घेतालो. कित्याक समाजेंत ताका मान गौरव नातलो. तो जीव आसूनय जीव नातले बरीच खंयच्याय रितीन ताका तांचोच म्हणलो सांगात वा हेरांत हांव समाजांत हांव कुटुंबादारांत हांव मोग संतोश ताका केदेंच नासलो. मरता म्हणसर तो तसोच जावन उरतलो. हीच स्थिती जावन आसली ह्या कुरड्या बार्तिमेवाची. कुरडो तशेंच दुबळो कश्टांची दुखाची परिस्थिती ताची जावन आसली. गलिलियांतावन जेरुसलेमाक जेजू पयन करून वेता आसतना जायते फावटी जेरिकोक तेणें तो जायते फावटी पाशार जाल्लो. जायत्या पिडेस्तांक ताका जेजू लोकांक तो भेटल्लो. तरी जेजू मोस्त फावटी तेणें पाशार जाल्यारय सबार लोकांक पळयल्यार आज ह्या व्यक्तीचेर ह्या कुरड्या बार्तिमेवेव ताचेर तो दिश्ट घालता. एक सवाल आमी विचारूंक पुरो, ताका भावार्थ कसो मेळ्ळो? तो कुरडो जावन आसलो. ताका पळोवंक कोणायक दिसनातलें. जेजूक ताणें कशें पळयलो, कशें जेजू थंय ताचो भावार्थ जिवाळ जालो. ताचो भावार्थ पळोवन न्ही बगार आयकून ताच्या भोंवती आसलेल्या लोकां थंय ताणें जेजू विशीं जायतें बरें आयकल्लें. एक बरो करचो व्यक्ती आमच्या भोंवती आसा हें ताच्या कानान पडलें. पळोवंक ताका दिसना तरी तांचे विशीं चीत दिवन लोक त्या व्यक्ती विशीं कितें सांगून आसा तें तो आयकून आसलो. देखून ताचो भावार्थ पळोवन न्ही बगार आयकून ताका असाध्य म्हूण कितेंच भोगूंक ना. ताच्या जिवितांत कुरडेपण आसल्यारय तो निराशी जावंक ना. नवो उजवाड लाभच्याक तो राखून आसलो. दिश्ट ताका नातली तरी म्हाका बरो जावंक साध्य आसा. बरो व्यक्ती आमचे मदें आसा, म्हजे भोंवती आसा, पूण ताचे सरशीं हांव गेलो तर खंडीत जावन बरो जातलो म्हणलें किताब तांच्या मतींत आसलें. जायतो लोक ताच्या भोंवती आसलो, जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करनासलो. पूण ह्या लोकां मदें एकल्याची बाब कशी जेजूक आयकली. थांगता तितल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. एक फावटी न्ही दोन फावटी कितल्या फावटी ताका साध्य जाता. थांगता तितल्या व्हड ताळ्यान जेजूचो आदार ताणें मागलो. व्हडा ताळ्यान बोब मारतो म्हणालो. हेरांक ही बोब इरारायेची जावंक पुरो, पूण ती बोबाट जेजूच्या काळजाक लागता. जेजू ताका पळयता, ताचो भवार्थ पळयता आनी ताका ताचे सरशीं हाडूंक शी सांगता. जेजूचेर भावार्थ दवरून व्हडा ताळ्यान ताणें बोब मारली आनी बोब इरारायेची न्ही बगार जेजूक काळजाक लागशिल्ली जाली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. येदोळ म्हणसर तो पयशे मागतालो. पयशान ताचें जिवीत तो सरतलो. पूण हांगासर एक नवें जिवीत तो जियोंक प्रयत्न करता आनी हांगासर तो जेजूची काकुळट मागता. पयशान हांव चड काळ हांव जियोंक शकना, पूण जेजूची काकुळट म्हाका मेळत तर हांव सदां काळ संतोशान जियोंक सोदतलो म्हणलें चिंताप ताच्या मतीन दृढ जाता. देखून व्हडा ताळ्यान तो जेजूक बोब घालता. सबार लोक ताका तोंडा म्हणटात, तुज्या वरवीं हें साध्य जावचें ना, तूं जेजू सरशीं पावूंक तुका साध्य जावचें ना म्हणलें चिंताप ताच्या मतीन घाल्यारय कोणायच्याय न्ही ताचें तोंड दांपोवंक जालें ना. बोबाट मारीत जेजू सरशीं तो येवन पावलो. कुडीची
दिश्ट ताका नातल्ली पूण आध्यात्मीक दिश्ट ताचे थंय आसली. जेजूक तो नांवान आपयता. जो देव समाजेंत नांवान आपोवचें म्हळ्यार त्या व्यक्तीक हांव वळखता, ताका हांव पळयव ना तरी, ताका हांवें पळोवंक ना तरी ताका हांव वळखता. देखून तो दावेदाच्या पुता म्हूण नांवान आपयता. आनी जेजू ताका विचारता, म्हजें तांव तुका कितें जाय? आमी सकट जाणां कोणाय ती अस्कत आसा तर वा दिश्ट ना तर खंडी जावन ताका दिश्ट पाटी मेळोवंक जाय. एकलो पिडेंत वळवळटा तर ताका ताची पिडा गूण जावंक जाय. पूण हांगासर जेजूक ताका कुरडो म्हूण कळीत आसुनी परत तो सवाल विचारता, तुका म्हजें तांव कितें जाय? आनी तो म्हणटा, म्हाका दोळ्यांची दिश्ट जाय. त्याच वेळार जेजू म्हणटा, तुज्या बावार्थान तुका तूं गूण जालाय. म्हाका गूण जावची सकत आसा म्हूण तूं गूण जालाय न्हय. बगार तुवें दवरल्या बावार्था वरवीं तुवें बरेंपण जोडलाय. म्हाका सकत आसा म्हूण न्हय, पूण तुजे थंय तो बावार्थ आसा. तुजे थंय तो थीर बरोवसो बावार्थ आसल्यान ही दिश्ट तुका पाटी मेळ्ळ्या आनी नवें जिवीत जियोंक शकतलोय आनी तूं बरो जातलोय म्हूण सांगता. आनी तो व्यक्ती कुरड्याक त्या दिश्ट लाभता. हांगासर आनी एक विशय आमी पळयता आनी एक प्रमुख संगत आमी पळयता. ताच्या स्वार्थान तो आयिल्लो. आमी एकलो आमचे स्वार्थ मात्र आमी पळयता. आमी हांगासर येता, आमकां कितें गरज आसा तें आमी मागता. बरें जाल्लें पाटी येता, काम जालें वयस मेलो, हें चिंतप साबार पावटी आमचे थंय आसा. आमच्या स्वार्था खातीर आमी येता, आमचे बसत मागता, आमी पाटी येता. पूण ताच्या स्वार्था खातीर तो आयलो, गूण जालो, पूण ताच्या स्वार्थान ताका परत घरा वशी येताले. ताच्या कुटुंबान सांगता जी येतालें, परत संतोशान ताका जी येता आसलें. पूण हांगासर हो व्यक्ती कितें करता? तो घरा वचना. बगार ताका दिश्ट मेळिल्लेच पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजूचो पाटलाव करून गेलो. घरा वशी येत आसलें पूण तो घरा वचूंक ना. बगार गूण केल्ल्या त्या जेजूच्या फाटल्यान ताचें मिसांव, नवें मिसांव जियोंक तो प्रारंभ करता. ताचो स्वार्थ तो बगलेक दवरता आनी स्वार्थी सेवा दिवंक जेजूच्या सांगातपणान ताच्या सांगाता एक नवें मिसांव जियोंक तो मुखार सरता. दिश्ट नासल्यारी तो वळखूंक शकलो, पूण आज आमी एकलो पळोवंक शकता. पूण आत्मीक रितीन आमची दिश्ट कशी आसा हें हो विशय आज आमकां नियाळ करूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. पवित्र स्नानांत क्रिस्ताचो उजवाड आमकां लाभला. ताचो ताचें आजारपण पवित्र आत्म्याची सकत आमकां लाभल्या. पूण जेजून आमकां दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण रितीन पावोवंक, शेवटाक पावोवंक ताचो सादार आमी मागूंक जाय. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंडया आनी वायना रुपार आमचे मदें कोरोस आसरसत आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. आमीन.